मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणका मदीं कार्यावळींक तुमकां समजतात माय मोगाचो आनी उर्बरीत येवकार. आयज तुमी पळयतात ओ लाला हें पिक्चर हांगासर चालू आसा आनीक ह्या पिक्चराक आमचे जायते तियात्रीस्ट भाव जातून वांटेकार जाल्यात आनी तांणी तातूंत वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका केल्यात आनीक ह्यो पळोवंक खुशालकायेन ते येतात. म्हणटच थोड्या लोकां लागीं तेच भशेन आमच्या कलाकारां लागीं आमी भासाभास करुया आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरुया. वो ऑर्लान, वो लक्ष्मण, वो लॉरेन्स. फ्लर्टिंग पार्टी आजपासून बंद. आयज बरो येला आयज बंद म्हण आयज सा बंद म्हण नाका. म्हाका वास येयला आजचे दिन आ रहे हे. चित्राबाई तुका येवकार दिता आसतनाच ओ लाला ह्या चलचित्रांत तुजी भुमिका आसा. भुमिकेचेर उलोवच्या आदीं एक गजाल म्हाका जाणा जावंक जाय. आमचे तियात्रीस्ट भाव जायते ह्या आदीं VCDs तयार करताले आनी बाजारांत हाडटाले. त्या उपरांत DVD तयार करूंक लागले. पूण चलचित्रांत वचपाची तांची केन्नाच्यान उमेद तांकां वाडली जावं चलचित्रांत गेल्या उपरांत तांकां खरेंच खुशालकाय मेळटा काय? एक्चुली आतां चडशे CD आनी विडियोज बंद पडत आयल्यात कित्याक चडशे सगळे युट्यूबाचेर पळोवंक लागल्या. आयज पासून सॉंग केल्यार रोखडेच युट्यूबाचेर घालतात म्हणटकच लोकांक आतां ती CD आनी VCD घेवपाची मातशी आतां उणें जालां. पूण म्हाका दिसता तियात्रीस्ट भाव आतां तियात्राकूय लोक चडसो उणो जायत गेला एन्ड देर इज मोर स्कोप फॉर मुवीज टुडे. मे बी कित्याक आतां आमकां बरीं बरीं पिक्चरां जायते गोंयांत जावपाक लागले. जशें बरी हालींच निर्मोण जालें, मागीर नाचोया खूब आसा जालें, ताज्या फाटाफाट मागीर झुजे जालें पिक्चर. सो आनी आतां हें फूल कॉमेडी फिल्म ओ लाला. सो जायतो लोक ओडून येता आतां पिक्चराक आनी चडसो न्यू जनरेशन यंगर जनरेशन तांकां आतां तियात्रा परस पिक्चर्स चड लायक जाल्यात. खरेंच पिक्चर चड लायक जाले म्हणटा आसतनाच जो ऑडियन्स तियात्रांक येता तोच ऑडियन्स पिक्चराक येता काय नवो आनीक एड जाता असो तुका दिसता? ना, म्हाका आमी आतां ओ लालाचे 3-4 शोज हांवें स्वता पळयला एज अ ऑडियन्स. म्हाका दिसता हांगासर हिंदू कॅथलीक सगळो लोक येता आनी म्हाका दिसता 70% हिंदू लोक आसलो ह्या पिक्चराक. म्हणटकच तियात्रांक कितें जाता चडसो कॅथलिकूच लोक आसता. पूण म्हाका दिसता कोंकणी फिल्माक चड आतां हिंदू मुस्लीम सगळे भाशेचे लोक येवंक लागल्यात. दॅट्स अ गूड सायन इन फॅक्ट. म्हणटच तुजे नदरे मुखार अशें दिसता की सवकास तियात्रांचेर हाचो परिणाम जावं येता? जातलो असो दिसता म्हाका. इफ आमचे तियात्र जो लोकांक जाय तशें जायना जाल्यार चड पॉलिटिक्स चड वल्गॅरिटी जायत जाल्यार म्हाका दिसता लोक आतां त्या तियात्रा परस पयस वचत रावला. सो ओन्ली इफ वी गीव दॅम गूड क्वॉलिटी तियात्र तेन्नाच म्हाका दिसता लोक तियात्रांक येतलो. ना तर तियात्र हळू हळू आतां उणें जायत वेतात, लोक उणो जायत वेता. पिक्चराक चड लोक दिसता, तियात्रांक उणो लोक जायत दिसता. ओ लाला ह्या चलचित्रांत तुजी कसली भुमिका आसा? ओ लाला हें पिक्चर एक्चुली 3 जाण फ्रेंड्स आसतात, जाणटेच म्हणल्यार जाता. ऑर्लांदो, लक्ष्मण आनीक लॉरेन्स. लक्ष्मण आसा तो म्हजो घरकार आनी हांव एक डॉमिनेटींग वायफ कशी दाखयला तातूंत. आनी जेन्ना म्हाका श्रीपाद पळय आमचो डायरेक्टरान हो रोल म्हाका फोनाचेर सांगलो पळय असो एक कॅरेक्टर आसा म्हज्या तकलेन आनी तुवें तो करूंकूच जाय. आनी ताणें म्हाका सांगलें यू हॅव टू बी इन अ डॉमिनेटींग नेचर एंड आय एम नॉट दॅट टायप ऑफ अ पर्सन. सो जेन्ना म्हाका रोल सांगलो तेन्ना म्हाका बरीच भिरांत दिसली म्हजे लागीं हो रोल जायत वा ना तो. आनी हांव जायचे कॅरेक्टर्स पळोवंक लागलें, ऑब्जर्व करूंक लागलें आनी फायनली आय थिंक आय हॅव डन जस्टीस टू द रोल. कित्याक म्हजो मेकअप म्हजो कॅरेक्टर टोटली इट्स डिफरंट. म्हाका आतां पळयता आनी मागीर भितर वचून तुवें स्क्रिनार पळयत जाल्यार देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स. खूब वर्सां आदीं VCD जायत्यो येताल्यो, व्हिडियो मारून लोक त्यो घेताल्यो
आनीक तेन्नाय लोकां कडल्यान तुका जायती शाबासकी येताली कारण जायत्या विसीडींनी तूंय आसतालें तर त्या उपरांत तियात्राचो जो ट्रेंड आसलो तियात्र आमचो चलता ताकाय परत नेट आयलो आनी आयज चलचित्रां तर हातूंत हो बदल कसो घडलो विसीडी म्हणजे कितें जाता लोक घरान बसून विसीडीज पळयताले तियात्रांक मागीर लोक चडसो कॅथलीक लोक तियात्रांक येवंक लागलो कित्याक तेन्ना पयलीं कितें जातालें एक वर्सांतल्यान एक डायरेक्टर 2 किंवा 3 तियात्र काडटाले एज पर द सिजन पूण आतां एकूच डायरेक्टर 4-4, 5-5 तियात्र काडल्या वर्साक आनी एक पावटी अशें जाता की 4 तियात्र बरोबर चालू आसात तेच कॉमेडियन आसतात 4 तियात्रांनी 30 एक्टरां आसतात सो मे बी लोकांक तें सद्दां उठून तें सेम कॉमनशें दिसोंक लागलां पूण पिक्चराक कितें जाता इट्स अ वरायटी एवरी पिक्चर हॅज डिफरंट कास्ट आतां आमच्याच ओलाला पिक्चरान जायते हिंदू आसात जायते कॅथलीक आसात सो इट्स अ वरायटी लँग्वेज इज ऑल्सो अ वरायटी सो म्हाका दिसता आतां चलचित्रांक चड डिमांड येवंक लागला नाचोपासनान एक्चुली आमकां एक वाट दिली मुखार काडूंक पूण तुका तियात्रा परस पिक्चरां बरीं लागतात ना एक्चुली तियात्राक कितें जाता वी गेट इमिजिएट फीडबॅक फ्रॉम द पीपल इमिजिएट रिस्पॉन्स तशें पिक्चराक आमकां इमिजिएट मेळना कित्याक तो आतां हें पिक्चर आमचें एक्चुली हें पिक्चर बरें फास्ट जालां 15 दिसां भितर आमचें शुटींग काबार जालें पूण तें जायसर आनी मागीर तें स्क्रिनींग जायसर मागीर उपरांत कळटा बाबा तें पिक्चर बरें वा वायट पूण तियात्राक कितें जाता वी आर ऑन स्टेज तियात्र काबार जालो म्हणटच वी नो वेदर वी हॅव एक्टेड वेल ऑर नो सो वी गेट इमिजिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियन्स शेण खावंक गेला म्हणून शी अशें आनी इतलें शेण खावं शी 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 अरे कोणी तरी म्हाका कट्टे हाडून दियात रे कट्टे ना म्हणून जीव दिता हांव आनी तुका सांगता हांव मेले उपरांत तूं खंय जाय खंय नाकडो जावनाच बारांनी थंय आमगे गोंयभर नाकडो जावनाच तांदळाचे फ्लोट कशे असतात आयज केपें फाल्यां फोंड्या परवा म्हापसा येरा वास्को तशें अरे पेपराचेर पळय रे केदो व्हडलो फोटो आयला नांव घाणाले तुवें म्हाका लज दिसता गांवांत भोंवपाक म्हाका लज दिसता जॉन आयच्या कार्यावळींत येवकार ओ लाला पिक्चरांत तुजी भुमिका जायते लोक वाखाणटात म्हणटच ताचेर आमी उडी मारच्या आदीं ह्या आदीं जायत्यो विसीडीज बाजारांत येताल्यो DVD येताल्यो लोक उडयो मारून घेताले आनी ते पळयताल्यो पूण तियात्राचो जो ट्रेंड आसा तियात्र जे आमचे आसात ते तितलेच घोस्ताचे पूण आयचो जो तियात्रिस्ट आसा तो सवकास व्हडल्या सिल्वर स्क्रिनीचेर दिसोंक लागला म्हणटच ही जी वाटचाल आसा तियात्रांतल्यान चलचित्रांत हातूंतल्यान कितें बरेंपण मेळटा पयलीं सुवातेर तेवतान बाब तूं काळजां देव बरें करूं आनी सगळे आमगे प्रुडंट TV पळयताले आमगे सगळे गोंयकार भाव भयणांक काळजा खोलायक तान देव बरें करूं आतां तुवें म्हाका विचारलें की पयलीं आमी VCD करताले बरें ते जेन्ना आमी त्यो VCD करताल्यो न्हू मागीर त्यो चडश्यो 90 मिनिट्स 87 मिनिट्स सॉरी नॉट 90 मिनिट्स 1 वरां आसताल्यो 1 वराच्यो आनी ते न्हू 1 वराच्यो करूं पडटाल्यो कित्याक त्यो तेजेरूय इस्टॅम्पड जाताल्यो आनी ते आमी चडश्यो केन्ना करता जाण तूं गाल्फाचो एक खंयचो टूर मेळ्ळो जाल्यार आनी जेन्ना आमी गाल्फाक ओ लंडनाक अमेरिका खूंय वयताय न्हू तेन्ना जायते आमगे गोंयकार भाव जेंकां तियात्र चोवपाक मेळनाय ते बाडे उपट घालन त्यो आमगेल्यो CD घेतालो आनी तेंचे आमी उपकारी ते त्यो घेताले म्हूण न्हू ह्यो आमगे VCD DVD नेटान चलताल्यो तुका हांव इतलें सांगो एकलो मनीस न्हू 5-10 घेतालो आनी जो पळय आपण रावता थिंग तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतालो सो तेंगे आदाराचेर आमगे ह्यो VCD DVD चलताल्यो मागीर कितें जाल्यो त्यो सडनली बंद जाल्यो आतां चडश्यो बंद जाले बंद जावपा कारण म्हळ्यार कितें जालें डुप्लिकेट जावपाक लागल्यो डुप्लिकेट जाता आतां कितें जालो आख्खो संवसार इज ऑन द मोबायला एक बटनाचेर आख्या संवसारा जो न्यूज आमी फाल्यां सकाळीं वाचतले तो रातीको 12 तुका नेटाचेर मेळटा आनी आयज कितें जालां सगळें इवन थोडी न्हू नेटफ्लिक्स म्हूण तुवें आयकलां आसतलें एमेझॉन हिंगाय न्हू थोडीं पिक्चरां डायरेक्टली रिलीज जाताय सो आयज कितें जालां जायते जे आतां आमी ज्यो VCD काडटाल्यो त्यो VCD वयल्यो थोडे युट्यूबाचेर घालपाक लागले सो तेन्ना थोडे आमगे भावांनी डायरेक्टली VCD बंद केले आनी ते आपण खूद जॉब करपाक लागले आनी आपण आपल्याक कितें आहा तें एकलो यूट्यूब केलो आनी तेजेर घालपाक लागले सो हें तेजेर गायले म्हूण कितें जाता तरी पूण आमगे जे गोंयकार भाव संवसारा शिंपडलो आहाय तांकां तेजे वयल्यान चोवपाक मेळटाय आतां तियात्रां जेन्ना आमी एक्टींग करताले न्हू त्या दोणां तांकां
तियात्र एक आमगे सिजना म्हटलो एंड ऑफ ऑक्टोबर स्टार्ट जालो जाल्यार तो जानेवारी फेब्रुवारी कार्नवाला आदी बंद जातालो सो जे गोंयकार भाव आमगेले जे संवसारात शिंपडलो आहाय ते तेन्ना गोंय पावता म्हणल्यार तांकां तियात्र भाड्यान चोवपाक मेळना आसलोली पूण फिल्माचे तांकां एडवांटेज आहा कित्याक हें फिल्म आतां चोय नाचोया कुंपासार एक शो जाता तेजो निर्मणाचो एक शो जाता सो एक 2-3 म्हयन्यान न्हू एक शो घात्या दोणा हे आमगे NRI गोंयकार भाव तो शो तांकां चोवपाक मेळटा सो फिल्माची ही एक एडवांटेज आहा एक पाट तियात्र केलो तो तियात्रा सिजन काबार जालो तो तियात्र काबार जाता पूण फिल्म काबार जायना हांव जेन्ना ह्या संवसारांत आसपाना तेन्ना हांव त्या स्क्रिनीचेर आसतलो सो ही एक एडवांटेज आहा ह्या फिल्मा वरवीं आनी युट्यूबा वरवीं जे VCD DVD वरवीं हे आमकां खंय तरी पावयताय जॉन बाब चडशा हालीं जीं चलचित्रां आयल्यात तातूंतल्यान तुजी भुमिका दिश्टी पडटा आनी तूं तांकां जाय आसता ना तशें ना रे आनी जायत बरे कलाकार आहाय रे गोंया तरी आसतना जो प्रोड्युसर आसा तो तुका विसरून काडटा पिक्चरांनी जी भुमिका करता आनी तियात्रांनी भुमिका करता चडशें तुका खंय चड बरें दिसता म्हाका एक्चुली दोनीय कडेन बरें दिसता फिल्मानूय एक्टींग करूंक बरें दिसता आनी तियात्रां जेन्ना तूं करता तेदो तुका रिस्पॉन्स न्हू तेन्ना मेळटा तेन्ना समज हांवें एक स्टेजीचेर उतर म्हणलें आनी लोकांक लाफ्टर दिलो सो ती हितू उमेद बघता ते उमेदीच्या आनी एका टाटकून धाकलें उतर मारता लोक आनी हांसता सो मातशे 2 गोश्टी आसता जेन्ना तूं तियात्रां परफॉर्म करता लोक फुडल्यान आसता आख्खो लोक आसता आनी एक रिस्पॉन्साचेर तूं पडटा तुगे हें परफॉर्मन्स केसो वयता तो आनी जेन्ना तो लोक तुका रिस्पॉन्स दिता बरें दिसता पूण फिल्मांत आख्खे हेजो कॅप्टन डायरेक्टर आमी परफॉर्म कोत्ताय मुखल्यान लोक कोण ना फकत कॅमेरा आहा सो खबर आसना लोक एक पाटी थंय आसतलो खूंय आसपाना ती खबर आसना पूण जें पळय एक्टींग आमचे कडच्यान कितें जाय तितलें डायरेक्टर कोन्न घेता आनी आयज पासून जे डायरेक्टरा वांगडा हांवें काम केलें न्हू तितलेय डायरेक्टर हांव उपकारी कित्याक ते कडच्यान हांव भरपूर शिकलां आनी आयज पासून शिकोत आहा आनी जें कितें हांवें स्टेजीचेर करूं ना तें तेणें मुकडच्यान त्या फिल्मांनी कोन्न घेयलां सो ह्या खातीर हांव ताचो सदां उपकारी Congrats, man! No. Daughter, Aqua, pregnant. What Aqua, man? Daughter, no married, pregnant. Oh, big problem. Who the boy make your daughter pregnant? No boy. 3 uncle. Uncle? How, man? जॉन बाब ओ लाला ह्या पिक्चरांत तुजी कसली भुमिका आसा एक्चुली ओ लाला हितून आख्खें टोटल कॉमेडी तें सो आतां चोवपाक गेलो न्हू आमगे कोंकणी हितून जायते ट्रेंडा फिल्म येयले आनी फर्स्ट टायम हे ओ लाला फिल्म आख्खें टोटल कॉमेडी हिंदीन बॉलिवूडान येयलोली लायक हावसफूल नो एंट्री बगमबाग हेराफेरी फिराफेरी ही येयलोली सो कोंकणीन फर्स्ट टायम हांव एक एक्सपेरिमेंट केला आमगे श्रीपद पै हे डायरेक्टरान आनी प्रोड्युसर निलेश नेवलकार हेणी आनी तो म्हाका दिसता सक्सेसफूल जालो कित्याक सद्या जे शो जाले न्हू तितलेय हावसफूल जाले आनी हे हावसफूल शोवाचें क्रेडीट आमकां दिवचें पयलें हांव गोंयच्या लोकांक दिता जे आमगे कोंकणी भास सांबाळटाय त्या लोकांक कोंकणी उलोवपी कम्युनिटीक कित्याक तो लोक ही फिल्मां हे तियात्र हे चोयताय आनी कोंकणी भास कोंकणी तियात्र कोंकणी फिल्मां जीत दवरताय पळय पूण जे ऑडियन्स तियात्रांनी तुका पळय नासलेले त्या ऑडियन्सांनी तुका सिल्वर स्क्रिनीचेर पळयलो आसतलो हय शुअर कित्याक तियात्रां कितें जाता जो क्रावड तियात्रा येता तोच क्रावड फिल्माकूय येता पूण फिल्मां न्हू जायते आनिकूय आमगे हिंदू भाव मुस्लीम भाव सगळे कितें जाता तुका फिल्मां एक टायमींग डिफरंट जाता आनी तुका जायते भाशेन तें पेंजीम हिंगाय आनी एक पाट मागीर तें थिएटरानूय दाखोवपाक मेळटा आनी फिल्म म्हणल्यार कितें जाता सगलो लोक सगळे भाशेन लोक येता तियात्रांकूय सगळे भाशेन लोक येता नो डावट पूण तियात्र जावं फिल्म जावं जे आमगे कोंकणी उलोवपी आहाय त्याच लोकांनी सांबाळलें इस्पिरिटाक इतको आलोवपाक तो व्हडलो प्रश्न पडला आनी हो प्रश्न गेलो न्हू आमच्याच तकलेचे पेज इतलो प्रश्न रे सॉल्व जातलो पळय आं मागीर बॅकआउट जायनाका ना जाल्यार हांव टार्गेट जातलो हांव एश्योरन्स दिता माय वर्ड जेंटलमॅन्स वर्ड हो जेंटलमॅन केदो जालो मुको प्लॅन आहा आमिना आयच्या कार्यावळींत येवकार ओ लाला ह्या चलचित्रांत तुजी भुमिका आसा म्हणटच तियात्रांतल्यान जेन्ना तूं फिल्मांनी पावलें तेन्ना तुजी खुशालकाय सांगशी
एकदम खुशाल जालें फर्स्ट टायम रोल मेळ्ळो असो म्हूण प्रिन्स जॅकबान म्हाका सांगलें की एक धाकटुलोसो भुमिका आसा म्हणून एक ओ लाला फिल्मान करतलें काय म्हूण विचारलें हांवें सांगलें बरें करतलें सो मागीर तेणें डेट सांगली केन्ना शुटींग आसा तें पूण जेन्ना तूं तियात्रांनी न्हेसता आनीक तियात्रांतलो जो ऑडियन्स आसता तो वेगळो आसता पिक्चरांनी वेगळो आसता तर जेन्ना तूं तियात्रांनी एक्टींग करता ती तुका बरी दिसता काय चलचित्रांनी दोनूय बरी दिसता कित्या पासत तें एक नांव हें शुद्धा सदां केलोलें म्हणून कित्याक तियात्र सिडीज बी जायन कांय भायर वचना बट एक मुवीन केलो म्हूण एक नांव उरता आनी तियात्रांकूय नांव उरता ना न्हू तियात्रांकूच नांव आसा पूण तियात्रांनी जेन्ना तूं भुमिका करता तेन्ना तुका डायरेक्ट ऑडियन्स आसता आनी चलचित्रांनी पिक्चर तयार जावन जायत्या तेंपान तुका ताचो रिस्पॉन्स मेळटा पूण ओ लाला ह्या पिक्चर पळयल्या उपरांत कोणें तरी तुका म्हटलां की तुजी जी भुमिका आसा ती बरी जाल्या होय कमेंट मेळ्ळें की बरें केलां म्हणून धाकटुलोसो रोल आसलो बट बरो केला म्हणला हें चलचित्र तुका कशें लागलें एकदम बरें आसा फूल कॉमेडी आसा आनी कॉमेडियन्स जॉन डिसिल्वा आहा प्रिन्स जॅकब आहा आनी फूल कॉमेडी चोवपा बरें दिसता आतां केन्ना 3 hours काबार जाली ती कांयच कॉमन ना बट एकदम बरें आसा कांयच एक मिस्टेक बी दिसती पडना फुल्ली कंप्लिटली एंटरटेनमेंट आहा तितून पळय आतां तियात्रांनी आमकां फकत वन टायम दिवचें पडटा पिक्चरांनी चलचित्रांनी जायते फावटी रिटेक आसतात तुका जायते रिटेक करून पडल्यात ना थोडेशे चड न्हू हांव तुका व्हडी आशा उडयतां आनी ह्या फुडें अशेंच चलचित्रांनी जायती नामना मेळची हें मागतां देव बरें ना तियात्राक वयता कसलो तियात्र नवो या पोन्नो नवो नांव कितें तियात्राचें नांव ती लोकल एकांकन स्पिरीट फेर्नांडीस येवकार दिता आसतनाच ओ लाला ह्या चलचित्रांत तुवें एक विनोदी भुमिका करता जायतो तेंप जालो तुज्या मनांत येवजण आसली की एक कॉमेडी चलचित्र येवचें तर हें चलचित्र आयल्या उपरांत तुजी खुशालकाय एक तो हेज्या पयलीं निलेश सरान आमगेल्या निर्मण पिक्चर घाले रे थिंग लोक सगळे खूब रडले पिक्चर चोवन सो तें चिंतले लोकांक रडोवपा नाका म्हण हे बडी सो पण तेणें बरें डिसायड बरें प्लॅन केला आनी बरें कॉमेडी फिल्म तयार केलें ओलाला म्हण हें चोवपाक आतां चडशे सगळे शोज हावसफूल येता पळय फाटल्यान चोयल्या कळटा पॅक जाला तर तूं कितलो खुशाल आसा हांव एकदम खुशाल आनी म्हाका बरो व्हडलो रोल मेळ्ळो पाटी आख्खी पिक्चरां म्हगेलें नांव घासताशें सगळें म्हगेलें नांव काडटाशें पिक्चरां सो बरी उमेद लागलीशी असली आनीक पिक्चरां जावची अशी तुका दिसता ऑफकोर्स लोकांक कॉमेडी जाय लोक रडपा नाका हेज्या फुडें सो कॉमेडी म्हणल्यार लोक उमेदीर हेज्या फुडें म्हाका दिसता निलेश सरांनी भरपूर न्यू कॉमेडी फिल्म काडचे पूण ह्या आदी तूं तियात्रांनी म्युजीक वाचतालो तियात्रांनी तुजो भाग आसतालो म्हणटच हे तियात्र बरें काय चलचित्रां बरीं एक्चुली तियात्र म्हणल्यार हांव तियात्रां केन्नाय वाजयतालो पण म्हगे चडशें शुटींग काडपाक सो म्हगे क्लेश जाताले सो शुटिंगाक चड प्रिपेर जातालो आनी इन फ्युचर म्हाका दिसता लोकांनी तियात्र हावसफूल येता तशें फिल्मांनी येवपा जाय लोकांनी सगळें हावसफूल करपा हे फुडें वर्षाक तो सर बंडाली मारसर हांव कितें आमूल पोट मारतलो हांव हिंगा येयलो मरे तुका मेळपाक तुजी प्रायस कितें आसा प्रायस म्हणल्यार तूं आनी तुगे बायले 5 दीस आनी 4 राती सुनेना हॉटेलां फ्री आनी कितें आसा खावपा जेवपा रावपा सगळें मेळटलें केन्ना रे सर केन्ना म्हणल्यार फाल्यां आनी परवां फाल्यां परवां सर जावपाना कितें जावपा सर जावपाना जावपाना कशें कर मरे ना ना सर जावपाना कित्याक फाल्यां पात्रांवार 5 दीस बेंगलोर वचपा आहा अरे पात्रांवाक कन्विन्स कर मरे पात्रांवाक सांग मरे तो ना म्हणपाना तुका ना सर डेट मात फॉर्ड करून मेळपाना आनी केन्ना फॉरवर्ड केस करून करपा मेळटली मागीर तें इनवॅलीड जातलें तुका मेळपाना मागीर डेट मात चेंज करून मेळपाना सर काय करपा मेळना तूं पात्रांवाक सांग तो ना म्हणपाना तुका पात्रांव अलाव कर पण ते मॅडम आनी स्ट्रिक्ट सर एक काम कर तूं म्हाका तुगे पात्रांवाक फोन लावन दी हांव उलयतां ते कडेन सर वय 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 हांव उलयतां ह्या पिक्चराचो ओ लाला पिक्चराचो प्रोड्युसर निलेश बाब तुमकां येवकार दिता तुवें ह्या चलचित्रांत जावं ह्या आदी तियात्रांतले थोडे कलाकार तुवें विचून हाडले हाचे फाटलें कारण कितें आमची कोंकणी लँग्वेज अशी आसा टॅलंट भरला गोंयांत तियात्र जावं नाटकां जावं पूण जेन्ना आमी
तियात्र आनी नाटकां एकठांय हाडून जर एक लोकांक कितें दितले तो आमी फिल्मांतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा आनी वीच इज व्हेरी सक्सेसफूल. कित्याक तियात्रांत खूब आर्टिस्ट अशे आसा ते खूब टॅलंटेड आसात. तशेंच जशें नाटकांनी आसा तशें तियात्रांनी आसात. पूण जर दोगांयनी मेळून जर कामां करपाक लागत जाल्यार आमी कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री एक लेवलाचेर व्हरूंक शकतले. ज्या तरेन बॉलिवूड म्हणटात किंवा आनी खंयची हॉलिवूड म्हणटात आमी त्या आमी सद्या खूब इमेच्युअर्ड आसात. पूण जर आमी प्रयत्न केलो आर्टिस्ट बऱ्या आर्टिस्टांक घेवन जाल्यार आमी त्या लेवलाचेर वचूं शकता अशें म्हाकाय दिसता. निलेश बाबू, जायते फावटी आमकां अशें दिसता की तियात्रांतलो जो कलाकार आसा तो प्रामाणीकपणान हे चलचित्रांक तितलो वेळ दिवंक शकना. कारण तो इतलो बिजी उरता की ताच्या पासत वेळच आसना. तर तरी आसतना ह्या चलचित्रांत तुवें कितलेशे तियात्रीस घालपाचो प्रयत्न केला. जेन्ना आमी हें ओ लाला फिल्म करपाचें ठरयलें हातूंत कॅरेक्टर अशें आशिल्ले जॉन डिसिल्वा म्हणा किंवा प्रिन्स जेकब, चित्रा, त्या रोलाक तेच फीट आशिल्ले. वी वेटेड फॉर देम एक्चुली. तांचे कडेन डिस्कस केलें तुमी आमकां टायम दिवपाक शकतले. एकदां अशें जालें की आमकां एक 5-6 म्हयने डिले करचे पडले पूण आमकां तेच आर्टिस्ट जाय आशिल्ले. सो वी वेटेड फॉर देम एक्चुली. दे जस्टिफायड द रोल ऑल्सो. नाटकांतले आनी तियात्रांतले कलाकार आमच्या ह्या कोंकणी मळाचेर जे वावुरपी आसात तांकां एकठांय हाडून तुवें हें ओ लाला कॉमेडी चलचित्र तयार केलें. तर आमची जी कोंकणी प्रजा आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? आमच्या गोंयकारांक कोंकणी उलोवपी लोकांक हांव इतलेंच म्हणूं सोदतां की जस्ट पेट्रनायज कोंकणी फिल्म्स, डू वॉच कोंकणी फिल्म्स. जर तुमी अशे आज जशे आयल्या किंवा हाज्या पयलींचे शो जाले आमचे 5-6 शो हावसफूल जाल्ले आसात अशें जर येवपाक लागले जाल्यार अशे खूब प्रोड्युसर्स तयार जातले, अशी खूब फिल्मां तयार जावपाक लागतलीं. आतां 4 म्हयन्यांनी एकदां कोंकणी फिल्म लागता. म्हाका दिसता म्हयन्याक 4 फिल्मां लागूंक जाय तेन्नाच आमी सक्सेसफूल जाले अशें आमकां दिसतलें. टोटली ऑडियन्साचेर डिपेंड आसा. पूण आमी जर बरो प्रॉडक्ट दिलो ऑडियन्सूय येवपाक लागतले. सो इट इज वायस वर्सा. सो आय जस्ट अपील आमच्या गोंयकारांक म्हणटा की कोंकणी फिल्मां पळयात. पेट्रोनायज कोंकणी फिल्म्स. ओ लाला. ओ लाला हें चलचित्र सद्याक चालू आसा आनीक ह्या चलचित्रांत आमचे जायते जाण तियात्रीस्ट हातूंत भुमिका करतात. म्हणजे आमकां दिसता की तियात्रिस्ट जरी तर पिक्चरांनी आयल्या उपरांत ते पिक्चर चड बरें जाता. तशें आसना तें. बट तियात्रिसान जे तियात्रिस्ट आसले हे पिक्चरान म्हाका दिसता बरो रोल केलो तेणी. अनलायक तियात्र मुवी इज डिफरंट टू एक्ट. बट हुंय तरी आय थिंक दे हॅव स्ट्रक अ बॅलन्स एंड आय थिंक इट्स अ गूड थिंग. आनी तेणी जो तरी मुखार बरी पिक्चर काडलें आमगे कोंकणी माचेर तांकां बरें ओडपोन मेळटलें. सो म्हाका दिसता इट्स अ गूड थिंग. एंड डायरेक्शन जावं कितें जावं आय थिंक हॅज बीन गूड इन दीस मुवी. सो आय हॅव सीन सम मुवीज. आय हॅव नॉट सीन मेनी. चड चोयलें हांवें. कोंकणी मुवी म्हणल्यार कोंकणी भाशेन उलया. सो इट इज म्हाका बरें लागलें. आनी मुखार दिसता म्हाका सदां आतां मुखार आनी बरी मुवीज येवपाक चान्सीस आसा. पळय हालींच्या तेंपार जायते आमचे तियात्रिस्ट भाव ह्या पिक्चरांनी मुखार सरल्यात आनी आपल्यो भुमिका करूंक लागल्यात.
तर तातूंत एक हिंदू आनी क्रिस्तांव जावं बाकीचो सगळो समाज एकठांय हाडपाचो तांचो जे प्रोड्युसर आसात तांचो प्रयत्न आसा. हाचो फुडाराक गोंयकारांक फायदो जावं येता. भरपूर फायदो हांवें चोयलां तियात्राकूच्यान म्हाका सदां हे पिक्चरान चड सगळ्या समाजा बारबर घेवन वचपाचें चड इल्लोसो हें जालो आहा हितून एटलिस्ट मुवी तियात्रान तर तितलें जायना बट म्हाका सदां मुविजान चड जालो आहा. सो आय थिंक हें मुखार म्हाका सदां इल्लें बरेंपण आसतलें जावं आमगे माचेर कोंकणी माचयेचेर जावं आमगे इल्लेशें उरलो आहा तें गोंयकारपण सांबाळपाक. सो रॉबर्ट हांव कितें म्हणटा हें पड कितें प्रॉब्लेम आहा न्हू तें खंय बसून सेटल करया. एक काम करया आयडिया रे बराचेर बेस थंय गेल्ली कामां सगळीं बरीं जातात सदां. थंय नाका तुमकां थंय सक्सेस मेळता जाय पूण म्हाका न्हय. हे पळय मेक आतां म्हाका जिस्तू मेवला हांव ताका केसोच सोडपाचो ना. कितें आसा पळय तें हांगासरूच बसून सोडोवया. अरे रॉबर्ट पयली ती पडली उकळुया आनी दुखळुया. ओ लाला ह्या पिक्चरान तुमकां दोनूय समाज हिंदू क्रिस्तांव समाजाचे लोक दिश्टी पडटात जे नाटकांतले जावं तियात्रांतले. आनीक आज दिसान दीस ही चलचित्रां मुखार वचत आसात. तर हो जो एकवट आसा हातूंतल्यान जे पिक्चर तयार जाता तें खरेंच गोंयकाराच्या फायद्याचें. सामकें म्हजे कोतान हे तियात्र आनी मराठी ड्रामान करपी एक्टर आमचो राजू हेदे आनी हे बाकी तियात्रिस्ट हे बरें काम करतात. हे आमगेले निलेश नेवालकारान एक हो बरो प्रयत्न केला हे पिक्चरा पासून कोंकणी पिक्चरा पासून. आनी म्हाका दिसता हें कॉमेडी फिल्म जें आहा हें बरें चलतलें. कळ्ळें तुका चड करून लोकांक हें आवडटलें कारण गोंयाक कोंकणी फिल्मां तयार जावपाक इल्लें उंचेल्या पावड्याचेर पावता. नाचया कुंपासार हें एक पिक्चर जातकर तेका हें सगळें म्हाका दिसता सगळें कोंकणी फिल्म बरें ग्रीप घेता. तेगेलें हें तिसरें फिल्म आसा आमचे निलेश नेवालकारालें आनी ताणें हो एक बरो प्रयत्न केला ह्या पिक्चराक. आनी हें फिल्म जें आसा कोंकणी फिल्म जरी कोंकणी फिल्माक आमच्या गोंयचें लिमिटेशन असलें जाल्यार सुद्दां कोंकणी लँग्वेजी लागून म्हाका दिसता हें वयर मुखार सुद्दां बाकीच्या लँग्वेजीन भितर तें फामाद जातलें. एक बरें फिल्म बरे कलाकार बरे तियात्रिस्ट बरे नाटकान काम करपी ताणें एक्ट्रेस घेतिल्ले आसात आनी हें फिल्म बरें चलतलें. It's very entertaining. It's a laughing riot, and I think one should go for it just to pass his time. It's very nice. It's a very clean sort of comedy. It's more of a movie that a family can watch. ते उलय गो फक्त फुलां ना ती केळी आनी नाल्ली हाडल्यात. अशें म्हणजे नांव दून देवाक पुजेक वता म्हूण सांगून खंय तरी तीर्थ पिवपाक वचपाचो बेत आसा कितें तुजो? ना ना ना. इश्टानो ओ लाला ह्या पिक्चरांतले आमचे तियात्रांतले वा नाटकांतले कलाकारांक तुमी पळयल्यात कशे पद्दतीन तांणी आपल्यो भुमिका केल्यात. आनीक हिंदू आनी क्रिस्तांव हे दोनूय समाज एकठांय हाडपाचो ह्या कॉमेडी चलचित्रांतल्यान थोडो भोव प्रयत्न जाला. तर सगळ्यांक तुमकां ही कार्यावळी पासत तुमी रावले ते पासत काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी इमाणकामत हें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात स्टुडंट आदिवस. कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही तुमची वाड.